आज आम्ही जवाहरनगर आणि जवाहरनगर आज आमचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आता स्टॅच्यू बसाचं आम्ही आज आमचं ऑपरेशन केलं होता. हाजेन पहिलो बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू आसलो पूण काय कारणाक लागून थोडी वर्सां जाली आनी ताचे थोडे कुडके वचपाक लागले जेन्ना आमची ती कमिटी आसा आमची गांवचे भुरगे आसा तांचे कमिटीन म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक जाय तशेंच म्हाका लागलो ग्रासाचो एक स्टॅच्यू जाय तेन्ना हांवें ताका एक वर्सा पयलीं हांवें ताका सांगलें बरेंच म्हाकाय दिसलें हो आमचो जो बाबासाहेब आंबेडकर आसा तो चड आसा ताका लागून हांवें ग्रासाचो घाल्या आनी ताका एक वर्सा पयलीं सांगून आयज ताका हांवें गोंयचें उतर आहलें तें पुरें केलां आनी जाता ती भाशेन म्हजे लागीं जाता ती भाशेन हांवें ताका तो ग्रासाचो जो स्टॅच्यू आसा तो हांवें आमकां खबर आसा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणल्यार एक व्हडलो इंडियेचो म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनल जे रायट जे कितें ताणें बरयले तेन्ना ताणें आमच्या समाजा पासून बारीक समाजा पासून ताणें तो वावर केलो ताका लागून म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मानतात आनी हे बारीक लोकांक जावं SC ST OBC बारीक लोकांक फुडें काडपाक जावं आमचे रिजर्वेशन दिवपा खातीर हो वावुरलो जेन्ना आयज आमी कितें तर रिजर्वेशनाक एड्युकेशन वो बाकीचे जे जॉबाक कितें आमकां हें मेळटा जॉब मेळटा जाल्यार रिजर्वेशनाक मेळोन हे आमचे जायते भाव जे ल्हानचे गरीबांतले गरीब जे आमचे जायते उट लेवलाचेर पावलेले आसा हांव ताचे लागून खरेंच हांव बाबासाहेब आंबेडकराक सॅल्यूट करता कित्याक ताणें बारीक लोकांक आमच्या पयलीं आयज हांगासर आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बाबासाहेब आंबेडकर एक ब्रासाचो म्हाका हांव नको गोंयान आसा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण तरी आसतना म्हाका ब्रासाचो आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमी उबो केल्लो आसा आनी ते आमच्या लोकांक दिल्लो आसा. कन्वीनर मोहन शेट्टी आज हे म्हणूंक सोदता हांव आज तरी आंबेडकर साहेब तरी नासतले आमचे जे पिछडे म्हणटा शेड्यूल कास्ट कितें म्हणटा ते हे लेवलार पावचे नासले कित्याक तो ज्ञानी म्हणून अंतर्ज्ञानी म्हणून सांगूंक जाता कित्याक तेन्ना तेणी कितें आमची संविधानाची कॉन्स्टिट्युएन्सी बरयला तो जाणातलो फुडें कितें जाता म्हणून मीन्स तेच्या बद्दल ते सगळें बरोवन जाला ताका लागून हे आजचे दीस आमचे सगळे शेड्यूल कास्ट कितें आसा आमचे पिछडे वर्गाचे कितें म्हणून आमी सांगता तेचे बद्दल आज कोणाक प्रॉब्लम जावंक ना मीन्स गव्हर्मेंट सर्वंट जावं दी या खंयची लेवलार प्रॉब्लम कांयच जावंक ना बिकॉज ऑफ द आंबेडकर आनी आंबेडकर देव म्हणून सांगूच एक्चुअली देवाकून सुबेज तो नासल्यार आजची हे सिच्युएशन जावची आनी हेंचे फुडें म्हाजी हें म्हणूंक सोदता कॉस्ट वायज आसून उपकारना कॉस्ट वायज आसल्यारूच आमकां प्रॉब्लम जाता आमचे हितून कॉस्ट वायज काडून उडोवंक जाय. सेकंड थिंग आमची गोंयान आंबेडकर भवन ना म्हाजी एक म्हणणें आसा आमची गव्हर्मेंटा कडेन एक आंबेडकर भवन जावंक जाय म्हणून आनी स्पेशली हांव रिक्वेस्ट करता आमचे अँटनी बाब हेचे बद्दल तेणे प्रिपरेशन घेवंक जाय आनी फुडें सरूंक जाय म्हणून सगळ्यांक आजच्या दिसाक शुभेच्छा म्हणून सांगून म्हाजी दोन उतर सोंपयता. की आंबेडकरचे स्टॅच्यूचे कमिटी लोक माझ्या कडेन येयलेले पयलीं तेन्ना सांगलें की कितें सर तुमी आमकां कितें हेल्प करतले तेन्ना हांवें म्हणलें तुमकां कितें करपा जाय ते म्हणलें की आमकां असो फावंडेशनाचें करपा जाय आनी तेजी स्टॅच्यू जी आसा पितलाची ते MLA दिता हांवें म्हणलें की इमिडिएटली ते तुमकां कितें जाय करता तो आज ते दीस आसा ती ओपनिंग करपाची ते बरे भशेन जाले आनी हांगाच्या जुवारीनगरचे जे लोक आसा आनी फूल आख्खे गोंयांचे जे पिछडा वर्ग म्हणटा ते लोक आज म्हाका दिसता की खूब बरं हॅपी जातले की असो दीस तांकां येतले की बरे डेव्हलप जातले आनी लोक तांकां सपोर्ट आसा आमी म्हणटा की सगळे लेवलान सगळे फुडें सरपा जाय सगळे लोक असं म्हणटा आजच्या दिवस